नातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22 वर्ष वळ 1 ते 6 आणि 16 ते 18. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोरण्यो मनशा हुजीर कोरिना जावंक चोत्राय दोरात, नाजाल्यार सर्गा रास्त्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेदना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं धर्मदान दिताय तेदना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेदना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची, तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेदना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीन आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेदना दोंग्या भाशेन कोंटीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक तीं आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेदना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.